Today we are very happy. See, this issue was being followed up by 4 residents who were always in problem for an access road. As our new MLA who was there, he had taken up the issue very rightly, and today he has been the instrument for our success for getting us a road, where Navy has accepted our proposal for a 6-meter road, and very soon we will be using this road with the help of the administrative level funding and whatever is there. We will be a rightful place for our access independent from the naval trespass. So we are very thankful to our honorable MLA. तुम्ही जाणा आसतले हांगा एक अय्यप्पा टेम्पला कडेन म्हणजे हांगा नेवल लँड आसा ताज्या फाटल्यान आमची रेजिडेंट म्हणजे गोंयकारांची एक 4-5 घरां आशिल्ली, एक बिल्डींग आशिल्ली, थोडे रेजिडेंट्स हांगा रावताले आनी हांचो सगळ्यांक एक एक्सेसा खातीर प्रॉब्लेम आशिल्लो आनी दीस प्रॉब्लेम इज बींग गोईंग ऑन फॉर द लास्ट 20-25 इयर्स ताचें सोल्युशनूच मेळना आशिल्लें. सो वी हॅड अ सिरीज ऑफ मिटींग तांणी कोर्टान घाल्लें, तांचें मॅटर कितें आसा तें कोर्टान घाल्लें आनी इट वॉज ड्रॅगिंग, इट वॉज जस्ट गोईंग ऑन आनी नेवी आपली बाजू म्हणटाली, ते आपली बाजू म्हणटाले. सो देर वॉज स्टेटस को म्हणटा तशें तांकां सोल्युशन मेळना आशिल्लें. सो हांवें जेन्ना हांव जिखून आयलो तेन्ना आय टोल्ड देम दॅट आय विल टेक अप दीस इशू. आफ्टर दॅट वी हॅड सिरीज ऑफ मिटींग, म्हणजे म्हाका दीस इज द 4th or 5th मिटींग आय थिंक सो विथ द नेवल ऑथॉरिटीज. सो नाव वी हॅव कम आउट विथ अ सोल्युशन. एक सोल्युशन आमकां मेळ्ळा आनी ते रोखडेच आमी एक MOU सायन करून गव्हर्मेंटा कडेन दे वील गेट देअर एक्सेस वॉट एवर दे आर रायटफुली डिजर्व. सो तांकां तो एक्सेस मेळटलो. द एडमिनिस्ट्रेशन वील बिल्ड इट एंड नेवी इज रेडी टू गिव अस सम लँड फॉर द कन्स्ट्रक्शन ऑफ द रोड. तांच्या प्रॉपर्टीन म्हणजे बेळगांव बी कशें आसता कंटेनमेंट झोन म्हणून आसता. सो नेवी यूज करता, रेजिडेंट्सूय यूज करता. सो तशें ऑन दॅट लायन्स वी आर हॅविंग इट हियर. म्हाका दिसता लोकूय तांचे कितले वर्सां ते धांवता सगळ्या कडेन पूण तांचें जायनाशिल्लें. आज देवाचे दयेन तांचो तो प्रॉब्लेम सॉल्व जावपाच्या मार्गार आसा. आनी एक प्रॉब्लेम आशिल्लो फुडें हे आशिल्लें, ती मॅटर कोर्टान आशिल्ली. सो दॅट ऑल्सो आय थिंक सो वी हॅव सक्सिडेड इन कन्विन्सिंग द नेवी की सिविलियन्सा खातीर, लोकल्सा खातीर तुमी हॅव टू बी एक्स्ट्रा इल्ले सिंपथेटीक जावपा जाय तांच्या प्रॉब्लेम्सा खातीर. कित्याक तांच्या घरा कडेन एक एम्बुलन्स पसून पावनाशिल्ली. फाल्यां कोण दुयेंत जालो, कितेंय जालो जाल्यार तांकां थंय वाट ना. सो इतलो नॅरो रोड आशिल्लो. सो दॅट ऑल्सो इन प्रिंसिपल दे हॅव एग्रीड दॅट आमी रेडी आसा तुमकां रस्तो दिवपाक. आनी म्हाका दिसता हे दोनूय इश्यू सॉल्व जाले जाल्यार म्हाका दिसता एक मेजर पार्ट जे आमी नेवी कडेन झगडटात सदांच will be solved and there will be a nice happy ending to all this. Meeting was being headed by आमचो प्रचेत पांडा नेवी सायडींचेर आशिल्लो, मागीर बिप्लाप होटा म्हणून आशिल्लो, दत्ता आशिल्लो तांचो इंजिनियरींग सेक्शनांतलो, मागीर एडमिनिस्ट्रेशना कडल्यान आमचो कलेक्टर आशिल्लो, डेप्युटी कलेक्टर आशिल्लो, मामलेदार आशिल्लो. सो एवरीबडी डिस्कस्ड कोर्ट केस कितें आशिल्लें, वी डिस्कस्ड एवरीथींग आनी आय थिंक सो द पीपल ऑल्सो आर व्हेरी हॅपी दॅट फायनली इतले वर्सांनी जावं पूण तांकां खंय तरी एक वाट दिसता, एक उजवाड दिसता तांकां खंय तरी जातलो असो. एंड आय ऑन माय पार्ट एज एन MLA तांचो रिप्रेझेंटेटीव आसा हांव, आय वील ऑलवेज फायट फॉर देम एंड आय वील ऑल्सो सी दॅट वॉट एवर देअर प्रॉब्लेम्स आर देअर वील गेट सॉल्व्ड. So today we had a very fruitful discussion on various issues that are concerning the local public, especially the road issue that has been ongoing for quite some time. I thank the Honorable MLA of Vasco, Mr. Krishna Salkar, popularly known as Daji Salkar. And it is on his initiative the collector also has come today, and we'll soon be able to see the construction of the road, and I'm pretty sure that in due course of time the public will have an access to the highway through that road. The road will be made on naval land, and the road will be constructed by the administration. That is the outcome. We will formally have a memorandum of understanding also on this issue.